कितें गजाल घडली एक्चुअली कितें आहा परिस्थिती? आमचो एक शेजारी सुवर्ण गोवेकर म्हणून तो कालच्यान ना जाल्लो इन द सेन्स काल दिवाळी. सो आमी ताका आपोवपाक ओवाळणीक गेले तो मेळना, फोन केल्यारूय घेना, दनपाराय ना जेवपाक घेवन, सांजचो येवपाक ना म्हणून एक असो क्वेश्चन मार्क तयार जालो की खंय गेला काय म्हणून आमी ते सोदपाक लागले. हेवटेन तेवटेन सोदले, फ्रेंडांकूय फोन केलो, घरच्यांकूय भयणीक बिणीक फोन केलो, तो थंय नासलो. तो नासलो म्हणून मागीर आमी तो खंय खंय बसता हेवटेन पळयतालो. हांगासर आमी पिळगांव डॉकाचेर तो केन्नाय बसता, गरोवपाक येता म्हणून आमी हांगा ताका सोदपाक गेले. जाल्यार आमकां हांगा ताची गाडी दिसली पूण तो ना म्हणटकच आमी हेवटेन तेवटेन चार कडेन चवकशी केली, खंय रेस्टॉरंटान बी बसला तर थंयूय आमकां दिसूंक ना. मागीर आमी पुलिसीन वचून मिसींग रिपोर्ट केलो की गाडी आसा आनी तो ना. मागीर तो उदकांत देगीक आसल्यार आमकां बेश्टी अशी शंका निर्माण जाल्ली की कितें जावन अपघात जावन उदकान पडला बी काय. आनी शेवटाक आयज जेन्ना सर्च ऑपरेशन केलें आमी पुलिसांच्या मदतीन तेन्ना मागीर आमी आमच्या लोकल नगरसेवक जो आमचो आसा कुंदन फळारी ताजी मदत घेतली. ताणें पुलिसांक सांगलें, कोस्टल पुलीस, फायर ब्रिगेड यांच्या सगळ्यांच्या हेतून आयज शेवटाक दनपारां अशी ताजी बॉडी म्हणजे अक्षरशा सणाच्या वेळार एक सामकी आमच्या अख्ख्या वाड्या खातीर अशी दुख्खद अशी घटना घडली. कितली वर्सां आसतली ते? तो 42-43 वर्सांचो आसतलो. आमचो फ्रेंड सुवर्ण गोवेकर तो जवळपास 45-46 वर्सांचो बरो भुरगो, बऱ्यापैकी आर्ट, नरकासुराची तोंडां करप, पेंटींग करप हें सगळें करतालो. कालच्यान तो गायब आशिल्लो. सो आमचे सोदपाक सुरू केलें तेन्ना आमकां कळ्ळें की पिळगांव ताची गाडी आसा म्हणून डॉकार. सो मागीर हांगा येवन सुरू केलें. सो मागीर आमच्या नगरसेवकाच्या कुंदन फळारीच्या हेल्पान आमी फायर ब्रिगेडीक सांगलें, पुलिसीक सांगलें, मागीर कोस्टल गार्ड आयले. म्हणजे सकाळ पासून आतां शोध चालू आसलो आनी आतां दनपारां ताची बॉडी मेळ्ळी. कांयच कळना कितें जालें तें. पण तो असो येवन हांगा बसपी बीन सामको मन मेळावो भुरगो, कोणा कडेन वाद ना कांय ना. तो सेक्युरिटी गार्ड म्हणून कामां वता, गव्हर्मेंटाचे कॉन्ट्रॅक्टाचे आसतना ताजे कामां. कसलेंच हें ना, व्यसन ना कांय ना, आपल्या भितरूच आसता. तुम्ही पळयतात GNH. हो गया शुरू पहला सेमेस्टर, सीनियर सामने नर्वस प्रेशर, लेक्चर्स, हैंगआउट्स, लेट नाइट रील्स, मस्ती वाले ये अपने व्हील्स, पहले प्यार की पहली राइड, स्लोली स्लोली मैचिंग वाइब, एक्टिवा एक्टिवा एक्टिवा, फर्स्ट लव बोले तो एक्टिवा. आओ करें ट्राई एक नया पाथ, क्लिक योर फर्स्ट, मेक योर मार्क.